वेलकम टू अ डे इन द लाईफ ऑफ रॅन मॅग्नेटो. आमच्या फिल्माच्या कामाक लागून आज आम्ही तेग जण हॉला कुशीन आयिल्ल्या आणि आमच्या काम जाऊन पाटी या म्हणटाना आमकां एकलो मानेस्त मेळ्ळो. उप्स, भितर गेलो की रावताची पाट दर्या. नन अदर दॅन केविन मिस्किथ. हाय सुमार वर्सां पयलीं हांव केविन मिस्किथ नायटाक गेल्लो. ताच्या उपरांत ताचो एक बाईट खाण गोंको आडे इतलो तेम लागलो. आतां तो इल्लो बिझी पडला ताच्या माइलस्टोन इव्हेंट्स कंपनींत आणि आयच्या प्रोग्रामाक तांचें तें डेकोरेशन. आतां सांजेच्या प्रोग्रामाक पुरा तयाराय जावन उरता. पळयल्यार पुरतें पळयची त्या देखून हांव पुरा डेकोरेशन रेडी जाता म्हणसर रावलो. अशें म्हणटाना आयच्या कार्याचे MC HP इन द हाऊस आणि आता पुरा कंप्लीट जाल्या मागीर एक डिस्ट गेल्या. बॅकग्राउंडार केविन मिस्किथाच्या म्युझिक सांगत आमी भितर या. डेकोरेशन कशें जाला म्हणून हांवें सांगिचें म्हणून ना, बरें दिसता. नीट अँड क्लीन फिनिशिंग आणि ताच्या सांगातास आतांच्या कालाक मॉडर्न लुक की दिला आणि तुमकां जाय आसल्या प्रमाणे अनलिमिटेड कस्टमायजेबल ऑप्शन्स आसात म्हणून हांवें आयकलें. त्या देखून तुमच्याय कार्यक्रमांनी अशेंच डेकोरेशन जाय तर केविन मिस्किथ माइलस्टोन इव्हेंट्स अँड प्रोडक्शन्सचा संपर्क करा. आणि आता आयिल्ल्याक काजार जावन येता म्हळ्यार म्हजें न्ही तांचें. तितल्यार काणी कबा थँक फॉर वॉचिंग. दे बरें करूं.